सगळ्यांना काही नमस्कार. हांव मेघा मिलिंद विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनल अंतू प्रसार जावचे स्वाभिमानी पाऊल कार्यक्रमाक हांव सगळ वीक्षकांक स्वागत करता. आमगेले आयचे कार्यक्रम सोयरी हन्नी यंग वुमेन ऑन्टरप्रिनर हन्नी होस्ट जायरो प्रायवेट लिमिटेड कंपनीचे को फाउंडर हंगेल नाव श्रीमती सुष्मिता कामत. सुष्मिता तुमका आमगेल कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. नमस्कार. श्रीमती सुष्मिता कामत हंगेल एक ಕಿರುಪರಿಚಯ ಕೊಂದಿವಜೆ ಹಾವು ಇಷ್ಟ ಪಾವ್ತಾ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕಾಮತ್ ಹನ್ನಿ ಜಲ್ಲಲೆ ಕೊಡಿಯಾಲಂತು ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅನಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಮತ್ ಹಂಗೆಲೆ ಮೊಗಾದುವ ಹನ್ನಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಜಾಯರೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಂಪನಿಚೆ ಕೋ ಫೌಂಡರ್. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಹನ್ನಿ BE ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತು ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಕೋನು ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತು पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन डिजिटल मार्केटिंग केलेले आसा. सर्टिफाईड इन गूगल ॲड्स, सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन, वेबसाईट डिझाईन अँड ऑनलाईन ॲडवर्टाइजमेंट. HubSpot अकॅडमी तकोनु कॉन्टेंट अँड ईमेल मार्केटिंग अंतू सर्टिफिकेट प्राप्त केलेले आसा. हन्नी स्टार्टअप्सांक स्मॉल मीडियम अँड लार्ज एंटरप्राइजेसांक कॉम्प्रिहेन्सिव बिझनेस सोल्युशन दिताची. 3000 के वैरी स्टुडंट्सांक आणि कॉर्पोरेट अवेअरनेस आणि स्टार्टअप्स विषयारी वर्कशॉप कंडक्ट केलेले आसा. सुष्मिता हनी अनलिस्ट जावन स्ट्रॅटेजिस्ट आणि ऑपरेशनल एक्सपर्ट जावन डोमेस्टिक बिझनेसांक एक इंटरनॅशनल ग्रो करच्याक सहाय करताची. सुझुकी मोटर्स तसले एक इंटरनॅशनल बिझनेसाक हनी इंडियन मार्केटांत ग्रो करूक हेल्प केला. सह्याद्री कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग अँड मॅनेजमेंट अंतू ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕೆಥಾನ್ ಇವೆಂಟ್ ಹನ್ನಿ 2018 ಅಂತೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ केलेले आसा. करावळी टोस्ट मास्टर्स क्लब अंतू बेस्ट टेबल टॉपिक स्पीकर म्हणून हांकां गौरव मेळ्ळेले आसा. सुष्मिताक रायझिंग वुमेन ऑन्टरप्रिनर म्हणून रिसेंटली एक दर्जे मेळ्ळेले बरें आसा. सुष्मिता हे एक इतले सान प्रायरी तुमकां रायझिंग वुमेन ऑन्टरप्रिनर तशीची एक बेस्ट टेबल टॉपिक स्पीकर तशीची को फाउंडर असल पुरा दर्जे मेळताना तुमकां कशी फील जाता? मस्त खुशी जाता ॲक्च्युली. कला म्हणल्यार एक पुरो जनाला एक इंडिपेंडंट जावका, एक इंडिपेंडंट आसूका आनी एक सेल्फ मेड वुमेन जावका म्हणून मस्त आश आसता. तसले टायमार असल पुरो एक सान रिकग्निशन मेळचें मस्त मॅटर जाता. इट इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी आमकां. ऑल्सो मस्त इन्स्पायर करता म्हण लेखता मुखार आनी चड काम करूंक. डेफिनेटली. तशी तुगेले आनम्मांक हे पुरा आयकतना मस्त हेम्मे जावता म्हणून हांव लेखता. तशी तुमगेल एक चायल्डहूड ಬಗ್ಗೆ आमकां सांगचें जाता की? वय डेफिनेटली. म्हळ्यार हांव मंगळूर नर्सिंग होमा जाल्लेली चेडूं. मंगळूरांतू बावन ब्रॉट अप. तशी जाल्यार मिगेले आनम्म विंगड म्हळ्यार तांणी दोगे जणे वर्किंग हरचे. मिगेल आन LICंत आसा. इज अ सिनियर ब्रांच मॅनेजर. अम्मा ही वर्किंग. तेच जावन म्हाका सान दुखून चॅलेंज आयला म्हूण येता हांव. कित्याक म्हळ्यार हांव एवरी नाव एंड देन मिगे स्कूल चेंज जाता आशिल्लें. एक पंत होन्नावर म्हणून, एक पंत मैसूर म्हणून. तशी मस्त गांवां उद्दा पिल्ला म्हूण येता हांवें. तशी तेदन दुखून तें एक ट्रान्सफरेबल जॉब पुरो म्हाका हे चॅलेंजीस आशिल्ले. तशें मिगे स्कुलींग डिफरंट प्लेस जाला. तशी दुसरे कडे तुकून तुमकां म्हळ्यार एक एक्सपोजर चड मेळनाशें वेता म्हूण हांव लेखता. दुसरे स्कुलींग केलेले निमित्ती. डेफिनेटली. कित्याक म्हळ्यार पुरा गांवांत पुरा स्कुलांत एक डिफरंट हें आसता ॲक्च्युली. तांगेलें एज्युकेशन आसा पुरो, हें आसा पुरो, कसले ज्यो एक्टिविटीज पुरो. तशें म्हाका तें चड एक्सप्लोजर जाल्लें म्हूण हांव लेखता. आतां तुमी इंजिनियरींग केलां. तशी एक तुमगेले एक स्वतः ते एक चॉयस आशिल्ली की ना तुमी आनमन ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ म्हळ्यार अशें ಒತ್ತಾಯ करचें पुरा आसता ಸ್ವಲ್ಪ जनांक. तशी तुमगेल चॉयस आशिल्ली की तुमगेल पेरंट्स जालें इश्ट आशिल्ली की कशी? ना, इंजिनियरींग हांव इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन फिल्डांत घेतिलें. सो दॅट वॉज माय ओन चॉयस आशिल्लें ॲक्च्युली. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हणलें बरी तुमकां म्हाका चॅलेंज घेवन अभ्यासांक गेला. तशें म्हाका तें मस्त तांतू त्या फिल्डांत चमकलें रे. I'll get a knowledge on instrumental electronics प्लस तुमकां हार्डवेअर सॉफ्टवेअर दोनूय ऑप्शन आसा मुखार म्हूण. बिकॉज त्या टायमार आमी तितले एडवान्स आसनात की मुखार खंयच्या स्ट्रिमा वचूं का म्हूण. सो आय थॉट ह्या स्ट्रिमा घेतला म्हाका तें वायड ओपनिंग आसा, ऑपॉर्च्युनिटी चड आसा म्हूण लेखून हांव चूज केलें. बाय. आता E&C म्हणल्यार युजली एक टफ म्हूण एक अभिप्राय आसता.
आणि तुम्ही एक पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलेलं डिजिटल मार्केटिंग आणि तुम्ही सर्टिफिकेट केलेलं वेबसाईट डिझायनिंग हे एक टॉपिक आणतो ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಸ್ಸ म्हणल्यार ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅದು कोनो ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಸ್ಸ आता स्टुडंट्स आता इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन CS IAS ब्रांच ಸ್ವಲ್ಪ दुसरें असलें तांकां एक भंय आसता कोडिंग म्हणल्यार तशें तुमकां एक कसलें कश्ट म्हणून दिशिल्लें की ना तुमकां ENC कोण आनी पुरो इजी म्हणून दिसली की कशी ते अशें पुरो जाल्यार म्हणाल मरे एक नमुने हांव एक नमुने कॅमिलियनशें जाता आशिल्लें आय इजिली एडॉप्ट टू एवरी चेंजीस म्हण तें म्हाका पुरो दुखून आशिल्लें आनी तेंची कंटिन्युएशन म्हूण पुरो आमगेलें कसलें ना एवरी टायम म्हाका कसलें नवें जावं म्हण तशी ॲक्च्युली घेतिल्ली बायोलॉजी हांवें म्हाका अनाटमी पुरो मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें बट एज इन आय नो म्हाका तें कंटिन्यू करूं मस्त कश्ट जाता म्हूण तशें हांव इंजिनियरींग चूज केलेलें तशें म्हाका एक नमुने डिफरंट एक घेवचेच एक पॅशन जावन गेलो अशेंच बट आफ्टर दॅट हांव डिजिटल मार्केटिंग केल्लें कशें म्हणून आय अंडरस्टूड दॅट एक 2012 ऑनवर्ड्स तें एक विंगड डिजिटल रेवल्युशन आशिल्लें इंडियान तो सो हांव लेकलें हांव त्या रेवल्युशना एक चेंजीस जावन तो म्हाका अपडेट जावं ताजे विशयार म्हाका कळका म्हूण सांगून हांव म्हगेलें पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिजिटल मार्केटिंगांत केलें व्हेरी नायस आतां तुमी ग्रॅज्युएशन जालें नंतर तुमी 2018 ग्रॅज्युएट जाली ती सो तुमकां मनान तो कसं नाशिल्लें म्हणल्यार तुमी कॅम्पसाक सिलेक्ट थंय वचका म्हूण आशिल्ली की ना पोस्ट ग्रॅज्युएशन जावका म्हूण आशिल्ली ना तुमी एक एक्सपिरियन्स जावका म्हणून ते फिल्डांत आशिल्ली की कशी तुमगेलें मन कशें आशिल्लें तेन्ना म्हणा भायर येताना ऑफकोर्स हांव एक 2-3 कंपनीजा पुरो म्हगेलें कॅम्पस जाले नंतर हांव अप्लाय केलेलें आसा तांकां हांव प्लेस वर्क जाल्लो ॲक्च्युली बट समवेर म्हाका तें मनान तूं आय फेल्ट की हांव तें एक फ्लोआर वता आसा एक जॉब जाय आनी एक सॅलरी म्हणाल येवका पुराजन वता ती तशें हांव वता आशिल्लें म्हूण म्हाका मनां दिसलें मेल इन्नर सॅटिस्फॅक्शन म्हाका खंय दिसनी आशिल्लें ॲक्च्युली आनी म्हाका म्हणत की म्हगेलें तें अम्मालें म्हाका जीन आयला शी इज एन इंडिपेंडंट वुमन ती पुरो दुखून कॅरियर मस्त ओरिएंटेड आशिल्ली सेल्फ मेड फायनान्शियली इंडिपेंडंट आसा सो तें जीन म्हाका खंय आशिल्लें विथ दॅट म्हाका एक बिजनसाचें क्रेज आशिल्लें सांग दुखून चड म्हळ्यार तेशें हॉटलां वतान जो खंय वताना म्हाका खाण पुरो चड किंत हांव तें बिजनस नांव कसालें हांगा कितले एम्प्लॉयज आसा हांगा कसो पुरो करता ते म्हाका तसलें इंट्रस्ट मस्त आशिल्लें सो हांव लेखली की हांव ह्या फिल्डा बद्दल सूट जाता खंय कितें कनेक्शन आसा म्हूण तशें जावन हांव हें बिजनसा एंटर जावचें प्लॅन केलें सो म्हळ्यार तुमी सांग दुखून तुमगे स्ट्रेंथ्स एंड विकनेसीस तुमी अनलायज केला रायट दॅट इज अ व्हेरी गुड थिंग आतां तुमी स्टार्टअप एक स्टार्ट करपा जाल्यार ताका एक फस्ट संकल्प जावका म्हळ्यार एक आयडिया जावका ते एक आयडिया कशें आयला म्हळ्यार हांव तेची म्हाका एक फोकस एक आशिल्लें की हांव एक सेल्फ मेड वुमन जावका म्हाका मिगेल म्हणाल कसं न्ही खुद्द करका म्हूण आसूका म्हूण ताका कित 2012 तूं हांव ह्या पुरा टॅक्नॉलॉजी चेंज जावचें पडलें बेसीक कंप्युटर नॉलेज म्हाका ऑलरेडी आशिल्लें सो हांव तशी एक आमी एक IT फर्म स्टार्ट केलेलें वेबसायट डिझायनींग कामां आमी स्टार्ट केलेलें ते आयडिया ऑफ एक IT फर्म सुरू करचें तशें आयलेलें म्हाका मागीर स्लोली वतना देर वर सर्टन प्रॉब्लेम्स आशिल्ले म्हळ्यार आमीचें रिजिस्ट्रेशन करूं वतना देर वर प्रॉब्लेम्स म्हळ्यार आमकां कसो न्ही बॅकग्रावंड कसो न्ही गोतना सो त्या एक कंपनी रिजिस्ट्रेशन करपा जाल्यार आमी कश्ट भोगिल्ले आसा मार्केटांत पुरो प्रोफेशनल्स पुरो आसता ती बट तांकां बेर कर तितले पॉकेट स्ट्रेंथ जो तें नॉलेज जो कसो न्ही नाशिल्लें सो आमी त्या पार्ट स्ट्रगल केल्ली ती म्हूण आमी ते नेक्स्ट कंपनी डेवलप जाता आसतना आमी लायक की वाय कांट वी प्रोवायड दीस सर्वीस सो दॅट जन तांगेले बुदंत आसता ती मॅन्युफॅक्चरिंगांत आसता ती टॅक्नॉलॉजिकली स्मार्ट आसता ती बट ह्या पुरो अदर सेक्टर एक नमून बर्डनशे एक कंपनी रिजिस्टर करचे जो लायसन्स करचे सर्टिफिकेट करचे ताका तितले टायम वेस्टेज जाता पॉकेट बर्न जाता प्रत्येक प्रॉब्लेम्स सो वी थॉट वाय नॉट आमी तें इन्कल्केट करून एक समाजा एक हेल्प करया म्हूण तशें सूर जालेलें तशें येता येता आय थिंक मस्त असल प्रॉब्लेम्स प्लस आयडियाज आमगेले मिक्स जावन आय थिंक वी कॅप्ट ग्रोईंग फ्रॉम देर तुम्ही आतां होस्ट जाय वता जाल्यार एक आयडिया तुमकां आयले जाल्यार तुमकां केन्ना एक भंय आशिल्ली की म्हळ्यार एक यंग आसात आमी तितले एक भायरीचे एक अनुभव ना कशी कसं जाता म्हूण एक भंय केन्ना आशिल्लें डेफिनेटली सिन्स हें जॉयन जातना आय कॅन टेल यू मस्त चॅलेंजीस आमकां पळोवपा पडले बिकॉज आमकां वी डोंट बिलोंग फ्रॉम एनी बिजनस बॅकग्रावंड हांव एक फस्ट वुमन ऑन्टरप्रिनर आमगेले फॅमिलींत म्हणे द सेम विथ माय पार्टनर तांकां बिजनस तें कंटिन्युएशन जो आमकां बिजनस नॉलेज जो एक्सपिरियन्स जो ना एक फायनान्शियली फुल एक सेट जो कसो न्ही आमकां गोत नाशिल्लें एक्चुअली तशें मस्त चॅलेंज फेस करपा पडलें मार्केटांत येताना रेकग्निशन ना आशिल्लें
सो तशें चॅलेंजीस मस्त आशिल्ले बट आय ऑलवेज बिलीव दॅट वेर देर इज अ विल देर इज अ वे म्हणटा ते. सो त्या एक मंत्र मस्त गट्टी दवरून घेतलेलो हांवें. सो वेन एवर तुमकां कसं एक पॅशन एक डिझायर ते करता म्हणून आसल्यार ऑटोमॅटीक ते पाथ मेळटा म्हूण. सो आय थिंक तेंच हांव फॉलो कोन्न आयलें की म्हूण. डेफिनेटली ते वर्क जाता म्हणून म्हाका दिसता आसा. आतां तुमी कंपनी एक स्टार्ट करतना एक विजन म्हूण आसता, शॉर्ट टर्म लाँग टर्म विजन म्हूण आसता, तशी तुमगेलें एक विजन कसं आशिल्लें? म्हाका आमगेले शॉर्ट टर्म म्हूण म्हळ्यार एक कंपनीक लायक एक्सपांड जावका इंटरनॅशनली वचूका त्या पुरो आमगेले शॉर्ट टर्म आशिल्ले. बिकॉज आमी स्टार्ट करतना एक IT कंपनी म्हूण स्टार्ट केलेलें. देन वी गॉट इन टू एक बिझनस रजिस्ट्रेशन, मागीर सर्टिफिकेशन ISO सर्टिफिकेशन प्रोवायड करचें. तशें मस्तोन एड ऑन वर्टिकल्स आमी एड केला आमगेले बिझनसांतू. सो म्हाका तें आमी आमगेले रिजनांतू वी वर वेल नोन. आमी मस्त कंपनीजा केला, तांकां कसं रजिस्ट्रेशन जो तांगेले ऑनलायन प्रेझन्सा पुरो हेल्प केला. बट आमगेले टेरिटरी दुखून भायर वचूका म्हूण. सो आमी इंडियान ते कितली कडेन नॉर्थ जो थंय पुरो आमी आमकां दुखून प्रोजेक्ट्स मेळत आशिल्ले. बट ते आनीक वास्ट जावका मँगलोर सोन भायर जना कळका कंपनी ब्रँड रिकग्नायज जावका. ते आमगेले मस्त एक शॉर्ट टर्म गोल म्हूण म्हणत. लाँग टर्म ऑफकोर्स एक ह्यूज एम्प्लॉयमेंट स्कोप आमगेले दुखून येवका. प्लस मस्त लक्षांतर बिझनसा कशी आमी हेल्प करका ग्रो जावच्या आमगेले ग्रोथ जावका तांगेले इंटरनॅशनली ग्रो जावका म्हणून. त्या पुरो केलो विजन आसा. आय थिंक ते जाल्यार आमी मस्त सक्सेसफूल म्हूण लेखतात. डेफिनेटली. आतां होस्ट जायरो कंपनी कसं आनी कसं पुरो सर्विसीस दिताची म्हूण सांगेत की? डेफिनेटली. सो आमगेली ह्या कंपनी आय थिंक आमी स्टार्ट केलेले 2012 इट्स अ व्हेरी यंग एज मिगेले बमनाना तांणी सुरू केलेले त्या कंपनी. वेन ही वॉज इन सेकंड PU म्हणून येता हांवें इंजिनियरींग पुरो आसतना तांणी स्टार्ट केला. तांगेले ते टॅलंट पळोवन सह्याद्रीन तांकां म्हूण एक इन्क्युबेशन सेंटर दिल्लेलें. सो थंय दुखून तांणी सुरू केलेलें. सो आमी फस्ट वी वर पायनियर इन IT फील्ड एक्चुअली. IT वेबसायट डिझायनर, वेबसायट डेव्हलपमेंट, सॉफ्टवेअर तशें आमी सुरू केलेलें. सो पॅरलली येता येता वी बॉट इन टू डिफरंट वर्टिकल. सो आमगेले अनेक वर्टिकल कसं म्हळ्यार तुमगेले बिझनस रजिस्ट्रेशन. तें वी आर एक्चुअली स्पेशलायज्ड इन IPR म्हळ्यार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रायट्स सच एज तुमकां ट्रेडमार्क आसा पुरो, कॉपीरायट, डिझायन पेटंट एक्सेट्रा. सो आमगेले वी हॅव वेल वर्स्ड लॉयर्स. आ ट्रेडमार्क म्हळ्यार चेन्नई जावचे. सो चेन्नईत आमगे लॉयर्स आसा ते तुमकां डिझायन पेटंट रजिस्ट्रेशन जे कोलकाता आसा. सो थंय आमगे लॉयर्स आसा ते. दीस इज वन ऑफ आर वर्टिकल एक बिझनस रजिस्ट्रेशनाचे. सो सेकेंड तशी आमकां एक ISO सर्टिफिकेशन म्हूण ब्युरो सर्टिफिकेशन्स म्हूण एक ब्रँड आसा आमगेले अंडर. सो तांत आमी कसं करता म्हळ्यार डिफरंट ISOs प्रोवायड करतात ISO सर्टिफिकेशन्स. अँड प्राऊडली सांगेत की मंगळुरांतू वी आर द ओनली कंपनी हू इज प्रोवायडिंग एन ISO सर्टिफिकेट विच इज एक्रिडिएटेड बाय IAF म्हूण सांगून. आनी वी हॅव आमगेले वेल वर्स्ड एक 10 to 12 ऑडिटर्स आसा ती लीड ऑडिटर्स. सो हे आमगेले अनेक वर्टिकल. सो पॅरलली हांव सांगिल्ले वरी आमकां एक वी कीप ग्रोईंग आनीक नव कसं हाड येता म्हूण सांगून. सो पर्सनली हांव इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मॅनेजमेंटाक देविल्लें आसा. सो ते पायपलायनान मिगेल 3-4 प्रोडक्ट्स आसा विच इज अबाउट टू गो टू जकार्ता, UAE, बांगलादेश तशें. सो सांगते आमी वेंचर जाता आसा ती. ऑल द बेस्ट फॉर दॅट. थँक्यू. आतां म्हळ्यार तुमी IT तुकून सोर करून स्लोली तुमी एक्सपॅट करता. सो आमगेलें इंटेंशन कशें आशिल्लें म्हळ्यार वी शूड बी अ वन स्टॉप सोल्युशन फॉर ऑल द बिझनसीस वेन दे कम म्हूण. आनी बिझनस ऑनलायन दुखून येवचें दुखून तांकां कसं रजिस्ट्रेशन आसूं. दे हॅव टू जस्ट थिंक अबाउट देर मॅन्युफॅक्चरींग जे आमी बुदंत आसा मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ देर प्रॉडक्ट R&D तांगेले ऑपरेशन्स पडयला पुरो. वरलेलो ऑल दीस हेडेक ऑफ एक ऑनलायन प्रेझन्स आसा पुरो, मार्केटींग आसा पुरो, ना तुमगेले तुमकां रजिस्ट्रेशनाक हेल्प आसा पुरो, तुमगेले ब्रँड बिल्ड करचे हेल्प आसा पुरो. त्या पुरो आमी घेवका म्हळ्यार एक विजन घेवन आयलेलो आमी. सो तशी वर्टिकल एड ऑन करता आसा. व्हेरी नायस. एक यंग आयडिया, एक फ्रेश आयडिया म्हणून हांव सांगेत. आतां तुमी हायरींग केल्यारी कॅन्डिडेट्स जाल्यार एक क्वॉलिफिकेशन कसं आसता म्हणून. सो तें जॉब आमगेलें डेफिनेटली आमगेलें खंयचे तांणी वेकेन्सी वयर घालतात ती ताजे वयर प्रिफरेबल स्किल्स आमी पळयतात. इफ एन एक्झाम्पल हांव तुमकां दिवंक जाल्यार वेबसायट डिझायनींग वेकेन्सी आसा, डिझायनर डेव्हलपमेंट म्हळ्यार ताका थोडेचे वेबसायट डिझायनींग कसं जावका. ताका एक बेसीक ऑफ CSS कोडिंग जो HTML कळचें, वर्डप्रेसा काम करून कळचें. तसोच मायनर आमी एक स्किल्स तांगेले एक्सपेक्ट करता. सो त्या तांणी आसून थोडे प्रोजेक्ट्स पुरो केला म्हण जाल्यार डेफिनेटली आमगेलें जॉब ओपनिंग तांकां खंडीत आसता. मस्त कॅन्डिडेट्स म्हळ्यार वीक्षक मस्त जन पळयत आसताची तांकां एक लायक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून हांव सांगचें इश्ट पावता. आतां कोवीड टायमार ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಾಂಕ ते एक फायदे शे जाल्ले आनी ಸ್ವಲ್ಪ जनाक ಸ್ವಲ್ಪ लॉस शे तांणी लॉस पडयला. हे एक कोवीड टायमार तुमकां कशें आशिल्लें टायम?
सो कोविड टायमार डेफिनेटली तुमी सांगिल्ले वरी केलो जाणां पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट आशिल्ले, केलो जाणां नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट आशिल्ले. सिन्स वी आर आमी टेक्नॉलॉजी आनी डिजिटल प्रेझन्सावेर मस्त फोकस केलेले निमित्त समवेर आमकां ते पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट डेफिनेटली आशिल्ले. बिकॉज आय फेल्ट की पर्सनली की त्या टायमार पीपल तांकां कसं जालें म्हळ्यार तांगेले वॉट एवर इट इज मॅन्युफॅक्चर आसा पळय, तांगेले बिझनस आसा पळय, दे गॉट टायम टू सी वॉट एल्स दे कॅन डू. बिझनस एक डिजिटल प्रेझन्स कशें हाडयता आनी कसं विंगड पुरा कोर येता म्हण. सो आय थिंक तें आमकां बेस्ट यूज पडलें. सो आय पर्सनली आमी मस्त वी हॅव हेल्प कंपनीज टू कम डिजिटली ऑनलायन, जो तांगेले एक तांकां कसं कन्सल्टेशन जाय जाल्यार विथ द फर्दर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन ते प्रोसेसा वयर तांकां, बिकॉज कितली की कंपनी ISO सर्टिफिकेशन्स पुरा ना आशिल्ले, दे ऑल वर एस्टॅब्लिश्ड, बट ते एक सर्टन प्रोसेस टू फॉलो इन द कंपनी न्हू, ताजे वयर कन्सल्टेशन दिवचें. आनी मस्त जन इंटरनॅशनली पुरो आमकां प्रोजेक्ट्स येता आशिल्ले त्या टायमार. सो आय थिंक तें एक आमकां पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट जाला म्हण येता. बट ओन्ली केलो एस्पेक्ट्स कसं म्हळ्यार वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट जालें, बिकॉज ऑफ वीच आय थिंक ते थोडे मॅनेज करचें पुरा. तुमकां ऑफिस आसा ते कल्चर विंगड सकाळीं येता ती सांजे वता ती तुमकां पुरा इंटॅक्ट फॉलो करूं जाता. बट वर्क फ्रॉम होम म्हणल्यार कुठे तें मेंटेन करचें, काम जाता की ना पळोवचें, कसं जाता म्हण पळोवचें, तें थोडे चॅलेंजींग आशिल्लें. आतां कोविड टायम एक IT एक नवे एरा म्हणून सांगे येता. सो हे कोविड फुडें वर्क फ्रॉम होम म्हणजे एक नाशिल्लें म्हणल्यार म्हळ्यार आमगेलांतू डेफिनेटली आमगेल कंपनीन तूं वर्क फ्रॉम होम कल्चर म्हण नाशिल्लें. बट तें कसं जाता आशिल्लें म्हळ्यार एक केलो मस्त स्किल्ड आनी लायक एम्प्लॉयज आसता आशिल्ले ते, बट तांगेले केलो फॅमिली इश्यूज जो एक जेन्युन इश्यूज तांकां जेन्युन रिजन्स आसता आशिल्ले. सो वी डिडंट वॉन्टेड टू लूज देम. तशें जावन आमी तांकां वर्क फ्रॉम होम एक ऑप्शन दिता आशिल्ले ते. बट आत्तां रायट नाव आय थिंक आमी चड ऑफिसा येवता जाल्यार प्रिफर करपा ते. इवन दो वर्क फ्रॉम होम तांणी लायक आसून तांकां कसं पूण हार्ड रिजन्स आसा जाल्यार डेफिनेटली ते आमी ऑप्ट करूं रेडी आसात. एक फ्लेक्सिबल. ओके. आतां सक्सेस म्हणल्यार मस्त जनाक मस्त मस्त मिनींग आसा. तुमकां सक्सेस तुमगेले एक कंपनीक सक्सेस म्हणल्यार ते कसं तेच आय थिंक हांव जॉयन जातना देखून एक केलो लिमिटेड विजन्स दवरून घेतला. हांव म्हणलें वरी तें एक व्हडली ब्रँड बिल्ड करूं आसा पुरो ना, इंटरनॅशनली आमी एक्सपांड जावचें, ग्रो जावचें आसा पुरो, एक लक्ष कटले जनाक एक बिझनस आसा हांकां ग्रो जावचें, हेल्प करचें. तशें त्या पुरो आय थिंक तें मायलस्टोन आमी ब्रेक केल्यार आय थिंक तें एक सक्सेस म्हणून आमकां घेवं येता म्हणटा. एक फ्रेश आयडिया सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट करचें तांतू एक चॅलेंज म्हणून सांगे येता. हे इतलो पुरो चॅलेंज आसतना केदनाय तुमकां प्रेशर म्हणून तुमकां फील जालें की कले म्हळ्यार तुमगेल वर्क परफॉर्मन्स मात्र न्ही, तुमी डिसिजन मेकींग वरें तुमी करपा जाता, एक बिझनस म्हळ्यार चड अशें पळोवंक येवपा जाता. खंयची एक स्टेप आनी खंयकी कसं जाल्यार म्हूण एक प्रेशर आसता ते तुमी कशी घेतात? सो प्रेशर आय थिंक स्ವಂತ बिझनेस जो स्टार्टअप जो कसं म्हणताना डेफिनेटली देर शूड बी एन नंबर ऑफ प्रेशर्स, बट नो प्रेशर नो डायमंड म्हणतात. सो तशें जावन ते प्रेशर म्हूण आमी घेवेनात एक्चुली. एनीथींग वॉट एवर कसं प्रेशर येता आमगेले मातशें चड धांवता एक्चुली, हें कशी टॅकल करचें, कशें हें सम करचें, हाका सोल्युशन कसं म्हूण. आय टोटली बिलीव दॅट दीज आर द तुम खंयकी स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस म्हूण. आतां तुमी जॉयन जाले तेन्ना तुम फाउंडर नरेश भट आनी तुमी एक पार्टनर्स इन बिझनस आशिल्ली ती. आतां 2022 ताकून तुमी पार्टनर्स इन लायफ तुमगेले वाडीक जाला तांगेले वट्टो. आतां वर्क लायफ बॅलन्स कशें आसा? सो एक प्रत्येक विशयांत आय थिंक एक प्रोज आनी कॉन्स म्हणून आसता. बट एक एडवांटेज कसं म्हळ्यार सिन्स आमी एक फिल्ड आशिल्ले निमित्त तें एकल्यां अंडरस्टँड करूं मस्त सुलभ जाता. हांव तांकां कसो प्रॉब्लेम्स आसा बिझनसान तूं कसं तांगेले हार्ड टायम आसा पुरो, तांगेले बिझी शेड्यूल आसा पुरो. सिन्स ते एक बिझनस आशिल्ले निमित्त आय कॅन अंडरस्टँड. सो हांव लेगता की हांव ताज्या वयर कसं एक्सपेक्ट करना की म्हाका अशें करका भायर वचचें काय, बिकॉज हांव तेंच फिल्ड आसा. सो आय नो वीच इज अ गुड टायम एंड बॅड टायम. सेम थिंग तांकां सिन्स आय एम वर्किंग तांकां म्हगेले शेड्यूल जो म्हगेलें हांव कसो प्रोजेक्ट्सा काम करता कसं पुरा गुत आशिल्ले निमित्त तें आमकां एक अंडरस्टँडींग आसा, एक बॉन्ड आसा, ताज्या वयर एक लढाय जो त्या पुरा कसं जायना. एट द सेम टायम कॉन्सय डेफिनेटली आसा कित्याक म्हळ्यार एक बमणालोट एक बिझनसा करचें म्हण एक नमून हांव तें एक इमॅजिनरी युद्ध आवाचें शीट पळोवचें आसा. कित्याक म्हळ्यार तांगेले तितलें सामर्थ्य तांगेले तितलें नॉलेज ते पांडित ते आमकांय आसूं का, तशें मात तांकां बॅलन्स करून तांगेले वट्ट काम करूं जाता. प्लस कसं ते प्रॉब्लेम्स येवचे पुरो हें आसचें पुरो आमगेलें तें स्ट्रेंथ आसूं का की ಒಟ್ಟು तें एक करूं का ना बमणा तें कश्ट पळोवच जो तांकां कश्ट जाताच म्हूण ताका पुरो एक सर्टन एक स्ट्रेंथ जाय म्हूण हांव बिलीव करता. आनी तुमी वट्टू तुमी एक कंपनी तुमी बिल्ड
केलेलं निमित्त तुमगेले एक बॉन्ड आणि स्ट्रॉंग असं म्हण हांव लेखता. वय डेफिनेटली समवेअर आय थिंक त्या एक सिक्रेट आहे अशा पुरा एक रिलेशन ಅಂತು ನಮ್ಮಳ ಒಟ್ಟು ವಸ್ತತೆ ವಿ ನೋ ಎವ್ರಿ ಡೇ आमगे शेड्यूल दोन हार्ड टाइम्स गुड टाइम्स पुरा आम्ही ಒಟ್ಟುची फेस करून असतात तशें जावन एक एडिक्शनशी जावन वता एकल्याक बिझनेसाच्यो पर्सनल लायफान त्या एक स्ट्रॉंगेस्ट हें म्हण येता फॅक्टर म्हण येता. व्हेरी नाईस. आता एक IT फील्डांत म्हळ्यार सदां एक कसन एक नवी टेक्नॉलॉजी येता स्टार्टेड तशी तुम्ही हाऊ डू यू कीप अप विथ द टेक्नॉलॉजी? डेफिनेटली सो कसं जातं म्हणून म्हळ्यार वी से एवर चेंजिंग टेक्नॉलॉजीज म्हूण इट कीप्स अपडेटिंग एवरी टायम. सो आमी कसं करता म्हणल्यार वेन आमी IT बिझनस आसतना पुरा वी हॅव टू कीप मॉनिटरींग अपडेट्स कसं जाता ते म्हूण अँड वी हॅव टू एडॅप्ट टू दॅट चेंजीस शिकून तें हें करूंक पडटा. कारण म्हणजे तुम्ही पळोवन अशें पुरो बिझनस स्टार्ट करतना पुरा पेमेंट कसं असला कॅश आजात तशें न्ही चेक आजात तशें न्ही. आतां कसं जाल्यार जन गुगल पे म्हणटात UPI म्हणटात सो ते मार्केटा येवचे पुढे तुम्ही आमी एडॉप्ट करून आसोका बिझनसान तो. सो आय थिंक त्या एक मॉनिटर करून एडॉप्ट करचें बिकम्स अ व्हेरी एसेन्शियल पार्ट फॉर द बिझनेसीस लायक IT. वय आतां तुम्ही स्टार्टअप करता म्हणल्यार युजली जन बँगलोरांत आमी सेटअप करया म्हूण एक तांकां मनांत आसता तशें तुमी कोडयालांत एक सेटअप करता म्हणटना म्हणल्यार कसो एक रिजन आशिल्लें तुमी कोडयालांत आमी स्टार्ट करता म्हणून कशें लेखलें? सो कोड्याल म्हणटना फर्स्ट आमगेलें होम टावन आनी दोनीच कसं म्हळ्यार कॉस्ट ऑफ लिवींग कसं न्ही आसल्यार आमकां मस्त हेल्प जाता म्हणून. बँगलोर इज अ बिगर सिटी एक पण ॲज अ स्टार्टींग फेजान तो ते वचून त्या एक्सपेन्सीस बेर करून बिझनस डेव्हलप करचें एक चॅलेंज म्हूण लेख केलें. सो वी फेल्ट आमगेल होम टावन जो मँगलोर टायर 2 सिटी वूड बी द बेस्ट वन. तशें ऑफकोर्स बँगलोरान ते स्टार्टअप करूं स्कोप आसा ऑपॉर्च्युनिटीज परत चड आसा बट आय फील बँगलोरान तो एक मिनिमम रिसोर्स घेवन थंय एक पण बूम जाल्यार अदर सिटीज वुडंट शुड बीन बी अ प्रॉब्लेम. तुमगेले हे इतलं पुरा तुम्ही करताना तुमगेले एक फॅमिलीचे एक रिॲक्शन कशें आशिल्लें? तुमगेले एक आतां जर्नी पळयतना तांगेले एक कशी रिॲक्शन? डेफिनेटली मिगेल पेरंट्स मिगेल एक लायन आसता तांकां केन्ना एवरीथींग इज बिकॉज ऑफ दॅम एंड नथींग विदाउट दॅम म्हणून. आय थिंक हे बिझनस फिल्डा येवचे जो एक स्टार्ट करचे तांगेले मोटिवेशन आशिल्लें बिकॉज एवरी पेरंट्स वरी तांणी म्हाका केन्ना जॉब घेवका वचूंक म्हणून कसो म्हाका हें दिनी आशिल्लें. तांणी ऑलवेज सांगता आशिल्लें की तुका कसो इंट्रस्ट आसा तुका कसो हें आसा जॉब म्हूण न्ही वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू वी आर देर म्हूण. आतां जाल्यार तशीच एक वतना कितले प्रॉब्लेम जाता हें करूं फेस करता सिच्युएशन जाता बट म्हणत की आमगेल किंत चड होप्स तांकां आसा म्हूण. सो त्या पळयतना ऑटोमॅटीक आमगेल ते एनर्जी बूस्ट जाता. तशी फॅमिली केन्नाय सपोर्ट आसा इन लॉज जाल्यार म्हाका केन्नाय सपोर्ट आसा. आय थिंक त्या एक सपोर्टा निमित्त चडची एडवांटेज आमी घेतला अशें आसा. सपोर्ट मस्त इम्पॉर्टंट एसेन्शियल आसता. वय आतां लास्ट हांव एक क्वेश्चन कसो निमगूच म्हणल्यार आतां मस्त यंग स्टुडंट्स तांकां वरें एक तांणी स्टार्टअप एक ओपन करता म्हणून आसता ना तांणी स्टार्टअप जॉयन जावका म्हणून तांकां एक मनांत आसता तांकां तुमी कसं सांगचें इश्ट पावताचें? म्हळ्यार इनिशियल स्टेट डेफिनेटली तांकां एक पॅशन आसा म्हण जाल्यार एक इनिशियल डेजान तूं स्टार्टअपा जॉयन जावच्यान मस्त एडवांटेजीस कसं म्हळ्यार एक पंत आयले कुडले ते सांग फर्म जाल्या निमित्त तुमकां अकाउंट्स जो मॅनेजमेंट मार्केटींग तो पुरो ऑपरेशन्स पुरो तांणी शिकून काडटा ते आनी इट इज एन एस्टॅब्लिश्ड कंपनी तुमकां एक सेक्टरा वयर तुमी फोकस्ड आसता ते. सो ते डिफरंट फेजीस तांणी एक्सपिरियन्स घेवचे स्टार्टअपान तो डेफिनेटली बट तांणी जावन कसं स्टार्ट करता म्हणून म्हळ्यार मुगेल टिप्स केन्ना इतले आसता की एक युनीक कसं आयटम्स इट्स पर आतां कसं म्हळ्यार एवरीथींग इज कॉपीड एक बिझनस सुरू केलें तेजे आमी आनी कॉपी करता ते. आय फील तसंच बिझनसांत केन्ना ग्रोथ मस्त स्लो म्हण तुमी युनीक कसं स्टार्ट केलें ना तुमगे प्रॉडक्ट जो सर्विसांत एक डिफरंट USP आमी युनीक सेलिंग प्रॉडक्ट ना पॉयंट म्हूण म्हणटात ते आसल्यार प्लस एक तुमी कॉस्ट इफेक्टीव केलें म्हणजे इंडियन मार्केटान तो एनिवेज कसं जाल्यार कॉस्ट इफेक्टिवनेस वर्क जाता केलो पण सो तें आसून कसं इनोवेशन प्रॉडक्ट्स आसल्यार डेफिनेटली स्टार्टअप करून तो एक बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी म्हणत. लायक तुम्ही टिप्स दिला तशीच तुमगेले एक उत्तर आयकतना मस्त जनाक इन्स्पिरेशन मेळ्ळा म्हूण हांव लेखता. आमगे हे कार्यक्रमाक आयलेलेक तुमकां धन्यवाद सांगचे हांव इश्ट पावता. ताजे नंतर हांव एक सांगू इश्ट पावता तुमकां केलें म्हळ्यार हें आमगेले मस्त जनांक येता ती आमी एक जर्नीर वता आसा त्या जर्नींत आमगेले एक इश्ट आसता की आमी एक वुमन ऑन्टरप्रिनर जावका एक समाजांत एक रेकग्निशन मेळटा म्हणून तसो टायमान तो शापोन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवचें. आय थिंक इट्स अ ग्रेट फॉर अस नॉट इवन एज एन ऑपॉर्च्युनिटी बट एज अ मोटिवेशन ताका हांव तुमकां स्पेशल थँक्स म्हणटा तुमकां आनी तुमगे टिमाक धन्यवाद. तशीच
आमगेल कार्यक्रम पळयलेले सक्कड वीक्षकांक धन्यवाद. देव बरें करो.